प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वा विस्वोर वोड 23 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्सेस 23 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन शास्त्र्यांनो आणि फारिजेवांनो, कोता कोता तुमचे हॉर्तेलांव, बॉडीशेप आणि जिरे असल्याचो दावो वांटो तुम्ही देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण सोमिर्तींतले अदीक मोडाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आणि विस्वाशीपण हे तुम्ही सोडून दिल्यात. तर हे भायरायन आसतना तुम्ही हे पयले पाळचे आसले. एका जोडार घालून काडटात आणि आख्खे ऊंट गिळटात ते कुड्डे फुडारी तुम्ही. दोन शास्त्र्यांनो आणि फारिजेवांनो, कोता कोता तुमचे. तर पात्रां आणि ताटा बायले आसा ते तुम्ही नितोर करता, पूण भितरल्यान दुसऱ्याक कडचे आपल्याक जाय ते बोडान काडून घेवपा आणि आपल्याक जाय तितल्यान तुही मेकडेपणान दादोसपण घेवपा अशें बोल्लेले आसात तुम्ही. आरे कुड्ड्या फारिजेवा, बायल्यान आसा तेय नितोळ जावचे खातीर पात्रां आणि ताटा भितरल्यान आसा ते पयले नितोळ कर. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू ह्या फारिजियोंक आनी धर्मशास्त्रा कडेन उलयता. बाबणीनो, आमी चोत्रायन आयज आयकलां जाल्यार ज्या भाशेन जेजू ह्या फारिजियोंक आनी धर्मशास्त्रा कडेन उलयतालो, जेजू एकदम रागभरीत आसलो. कित्याक हे धर्मशास्त्री फारिजियो हे जे याज्ञीक आसले तांचें काळीज कुसकें आहलें. ते जे भायल्यान दबाजो कोत्तालो ओ जे दाखयताले की आपूण पवित्र भाग्योन म्हूण, भितरल्यान ते एकदम कुसके आसले. आनी भाव भयणीनो, आमी चोत्रायन आयकलां जाल्यार ज्या भाशेन जेजू ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्रा विशीं उलयतालो तो आमकां कळोन येता की आयज जेजू आमचे जे धर्माचे लिडर आहात, जे इगोर्जेन ह्या वेळार आहात, तांचे विशीं हीच उतरां तो उलयता. कित्याक बाब भयणीनो, जो कोण देवाचें काम करता, चोत्रायन आयकात, जो कोण देवाचें काम करता ताणें देवाचें उतर आयकोपाक गरजेचें. ताणें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकलोलो गरजेचो. कित्याक जें देव ताका सांगता तेंच ताज्यान आतां लोकांक सांगूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, देव कोणा कडेन बिश्तो उलयना. देव बिश्तो इतलो 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 सवाय देव न्ही तो की तो कोणा कडेन उलयता. आमी खरेपणी एक पवित्र भाग्योन जिवीत जिवपाक गरजेचें. आमी जेजूक सोत मानूंक गरजेचें, ताचें उतर सोत मानूंक गरजेचें. म्हणटच जो कोण उतर सोत मानता तें तो उतर पाळटा. देव पळयता की हो खरेपणी ताचें उतर पाळटा. तेन्ना पवित्र आत्मो ताचे कडेन उलयता, पवित्र आत्मो ताका शिकयता. भाव भयणो, देवाचें उतर एकदम सवाय न्हय, देवाचें उतर म्हारग. देव आपल्या उतराक इतलो विस्वाशी, देव आपलें उतर आनी ताचें नांव एकूच म्हूण दवरता. आनी देखून भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमचे कडेन उलयता ताका जाय कोण एक खालतो मनीस, जो कोण ताचें उतर आयकतलो, तें उतर पाळटलो. हें जें उतर आमी सदांकाल आयकता, हें उतर आमी पाळूंक गरजेचें. बिश्टें उतर आयकलें आनी एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडलें आनी जें आमच्या मनान येयलें आमी तें उतर उलयलें, अशें जायना. देव ताका वापरूंक शकना. आनी देखून भाव भयणीनो, देव एका मनशाक एका मनशाक पवित्र आत्मो दिता. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशीर तो ताचे कडेन उलयता. पवित्र आत्म्या उदेशीर तो ताका आदार करता तें उतर पाळूंक. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा तें उतर आमी पवित्र आत्म्याचें आयकता. आतां भाव भयणीनो, देवान आमकां उजार करूंक जाता हें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमीच आमच्या जिवितांत नियाळ करुया. पळोवया की आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता काय, आमी शिकता काय देवाचें उतर. देवाचें उतर आमकां सांगता की देवाचो लोक
एकदम त्रासान पडला कित्याक ती उतर नको. माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. म्हणटच लोक उतर नको जाल्यार कशे भाशेन क्रिस्ती जिवीत जिवंक जातलें, कशे भाशेन आमच्यान एक जोयतीवन जिवीत जिवंक जातलें. आनी आमी उतर नको म्हणून आमी जे आमच्या मनान येता आमी उलयता, जे आमच्या मनान येता आमी कोत्ता, आनी आमी उतरां प्रमाणे चलना. आनी देखून बाबडनो ज्या दिसा जेजू ह्या संवसारान येयल्लो आनी तो पळयतालो की हे याज्ञीक, फारिजियो, धर्मशास्त्री जे आपल्या मनान हा ते कोत्ताले आनी देवाचें उतर पाळिनासले आनी उतर ते करिनासले, तो तांकां आयज ह्याच्या शेवटान झुपाटी दिता. तो खरेपणी तांकां कोडी उतरां उलयता. आनी हीच कोडी उतरां जेजू आयज आमकां सगल्यांक, जे आमकां धर्माचे लिडर आहात, आमी जे उतर पाळूंक आमी सोदिना, आमी बिश्टे आमच्या मनान आहा ते आमी म्हणटा, आमकां ही झुपाटी आमकां खरेपणी कोडी उतरां दिता. आयज आमी भाव भयणीनो खरेपणी देवान आमकां विचून काडल्या जाल्यार हें उतर परगट करूंक, हें उतर आमकां आमच्या काळजां आमी धरून हें उतर आमी खरेपणी पाळून आनी तेज्या उपरांत ही दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.